बीजेपीचो दक्षिण गोयचो उमेदवार आज फाल्यां करीत हुमकळ्ळा. मंगळारा जाहीर जावंक शकता बायल उमेदवारा वेल्यान हुमकळ्ळा. प्रदेश अध्यक्ष म्हणटा उमेदवार कोणूय आसूं आमीच जिखता. तुमची डिक्लेअर करपाक कॅन्डिडेट टायम कित्याक लागलो? न्ही कशें आसा की हाच्या पयलीं कशें जातालें की ह्या वेळाचेर प्रधानमंत्रीजीचे आनी सगळे कारण तांच्यांनी 33% रिजर्वेशन केल्लें आसा आनी त्यामुळे ते अजून इम्प्लिमेंट जावना. आनी भारतीय जनता पार्टी सतत प्रत्येक गोष्टीक फुडें आसा. म्हणजे आमी एक्चुअल रिजर्वेशन नासतलें पण आमच्या पार्टीच्या ऑर्गनायझेशनान 33% रिजर्वेशन रायट फ्रॉम आमचे बूथ लेवल टू नॅशनल पर्यंत आसतलें सगळ्या हातूंतल्यान. आनी त्यामुळे तांचें म्हणणें आशिल्लें की गोंयांनी तें जावं जाय आनी इम्प्लिमेंट करताले देशभरा भितर ऑफिशियली तें वेगळें. तेच्या पयलीं मॅक्झिममाचेर आसचें आनी गोवा इज एज्युकेटेड स्टेट आसा हांगा जावं जाय अशें तांचें म्हणणें आशिल्लें. आनी त्यामुळे फायनली तो उमेदवार कितें आमी हांगा डिक्लेअर करना न्ही, उमेदवारी डिक्लेरेशन हें केंद्राक आसता आनी ताका लागून तो प्रोसेस करपाक कारण वेगवेगळ्यो कारण आमी जेन्ना 400+ म्हणटात तेन्ना 370 हे भारतीय जनता पार्टी इंडिपेंडंट. त्यामुळे ते सिलेक्शन वगैरे एकच गोवा अशें ना न्ही, बाकीच्यो स्टेटी बरोबर जशें जशें जाता तशें ते फुडें फुडें विशय वचत आसा आनी त्यामुळे बाकीच्या स्टेटींनी अजून जावपाचें आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.